नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर माये मोगाचो येवकार. आयज पवित्र शुक्रार. आयच्या या गुड फ्रायडेच्या दिसा निमतान देव आमचे सगळ्यांचे जिवीत खुशालकायेन मोग भावपणान भरू अशें देवा लागीं मागून आयच्या लंच बुलेटिनाक सुरवात करता. हांव संजना हंजुनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. गोंयांत टायगर रिझर्वाची गरज ना, विश्वजीत राणेचो दावो. गोयची सुमार 20% दर्यादेग गेल्या खचून. केंद्रीय भूविज्ञान मंत्रालयाच्या अहवालांतल्यान गजाल उक्ताडार. गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत बिगर मोसमी पावसान लायली हजेरी. अचकीत आयिल्ल्या ह्या पावसाक लागून लोकांची जाली धानल. गोंयांत जातल्यो चलयांच्या फिफा वर्ल्ड कपाच्यो मॅची. फिफान जाहीर केली आयोजन थळांची वळेरी. निमाणे कडेन मोपा विमानतळाच्या जोड रस्त्याचो मार्ग मेकळो. थळाव्यांनी दाखल केल्ल्यो 4 याचिकाक गोंय खंडपीठान मारल्यो भायर. IPHP कामगारांच्या फाटल्यान रावतले उबे. कामगारांच्या आंदोलनाक काँग्रेसीचो तेंको. आतां खबरो विस्तारान. सत्तरी मालांतल्या मादय अभयारण्यांत जो पट्टेरी वाघ दिश्टी पडटा तो थंयच्या वाठारांतलो न्हय अशें दावो गोंयचो रान मंत्री विश्वजीत राणेन केला. तो मूळ भायलो असो दावो करत रान मंत्री विश्वजीत राणे हांणी गोंयांत टायगर रिझर्वाची गरज ना अशें स्पश्ट विधान राणेन केलां. मादय अभयारण्यांत दिसपी पट्ट्यांचो वाघ थंयचो नाशिल्ल्यान सत्तरीत व्याघ्र वाठार राबोवपाचो प्रश्नच उप्रासना अशें राणेन स्पश्ट केलें. मादय अभयारण्यांत दिसपी वाघ हो मूळ कर्नाटकांतलो आनी मादय अभयारण्यांतल्यान कर्नाटकांत वता त्या कॅमेरान दिसून येता. तो गोंयांतलो न्हय हें सिद्ध जाता. देखून व्याघ्र प्रकल्प मादयच्या जंगल वाघां खातीर आरक्षीत करपाची गरज ना अशें विश्वजीत सांगता. ह्या प्रकल्पाक तेंको दिवचे ना पूण ह्या प्रकल्पाचो प्रस्तावूय ना हेंय राणेन स्पश्ट केलें. तशेंच गोंयच्या रानांची उदरगत करपाचो पुराय यत्न करतले अशेंय राणेन ह्या वेळार सांगलें. गोंयच्या दर्यावेळांचेर पर्यटना खातीर येवपी देशी विदेशी पर्यटकां खातीर एक धक्कादायक खबर आसा. हवामान बदल आनी मनशान केल्ल्या विध्वासाक लागून गोंयची सुमार 20% दर्यादेग खचून गेल्या. हे गजालीचो गोंयच्या पर्यटनाचेर वायट परिणाम जावं येता. केंद्रीय भूविज्ञान मंत्रालयान जारी केल्ल्या अहवालांतल्यान हो प्रकार उक्ताडार आयला. 2014 ते 15च्या अहवालांत गोंयची 17% दर्यादेग खचून गेल्ली. फाटल्या 4 वर्सांत हातूंत 3% वाड जाल्या. गोंयचो दर्यादेग वाठार 139 किलोमीटर आसा. दर्या आनी गोंयच्यो न्हंयो विचारांत घेतल्यार जाल्यार एकूण 26.8% दर्यादेग वाठार खचून गेल्ल्याचें ह्या अहवालांत म्हटलां. हवामान खात्यान उक्तायिल्लो अदमास खरो थारलो. बेरेस्तारा सांज वेळार गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत पावसान हजेरी लायली. अचकीत आयिल्ल्या ह्या पावसाक लागून लोकांचीय मातशी धानल जाली. कामावेल्यान घरा वचपी लोक ह्या पावसान भिजून चिप्प जाले. गरमेक लागून बेजारिल्ल्या गोंयकारांक ह्या पावसाक लागून मातशी थाकाय मेळ्ळा.
भारतांत 11 ते 30 ऑक्टोबर मजगतीं जावपी 17 वर्सां सकयल्या चलयांच्या फिफा वर्ल्ड कपा खातीर गोंया वांगडा मुंबय आनी भुवनेश्वर ह्या 3 शारांची निवड जाल्या. सर्तीची कार्यक्रम पत्रिका 24 जूनाक जाहीर करतले. कोरोना महामारीक लागून 2020 वर्सा ही सर्त रद्द केल्ली. आतां कोरोनाचो प्रभाव उणो जाल्ल्यान फिफा अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघान आयोजन थळांची वळेरी जाहीर केल्या. खेळगडे आनी हेर सदस्यांच्या सुरक्षेची जतनाय घेवन भुवनेश्वर हांगासरले कलिंगा स्टेडियम, गोंयांतले पंडीत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम आनी मुंबयच्या डॉक्टर डी.वाय. पाटील स्टेडियमात फिफा वर्ल्ड कपाच्यो मॅची जातल्यो. भारता वांगडा ब्राझील, चिली, चीन, कोलंबिया, जपान आनी न्यूझीलंड ह्या देशांनी आतां मेरेन आपलो प्रवेश निश्चित केला. एकूण 16 देशांचो आस्पाव आशिल्ल्या वर्ल्ड कपा खातीर सद्याक पात्रताय सर्त चालू आसा. मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या जोड रस्त्या खातीर जमीन संपादन प्रकरणात थळाव्या लोकांनी दाखल केल्ल्यो 4 याचिका मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान भायर मारल्यो. ह्या नादी पंचायत संचालकानूय मोपा जोड रस्त्याच्या कामाक दिल्ली स्टे ऑर्डर फाटीं घेवपाचो आदेश दिल्लो. गोंय खंडपीठाच्या निवाड्या उपरांत ह्या विमानतळाच्या जोड रस्त्याचो मार्ग मेकळो जाला. मोपा जोड रस्त्या खातीर केंद्र सरकारान पेडणेच्या वेगवेगळ्या वाठारांत जमीन ताब्यात घेतिल्ली. थळाव्या लोकांक विश्वासात घेवंक नाशिल्ल्यान तशेंच लुकसाण भरपाये विशीं कसलीच तरतूद करूंक नाशिल्ल्यान उच्च न्यायालयात 4 वेगवेगळ्यो याचिका दाखल केल्ल्यो. राष्ट्रीय महामार्ग कायद्या खाला ह्या रस्त्याच्या कामाक आवाहन दिल्लें. इन्स्टिट्यूट ऑफ सायकेट्री अँड ह्युमन बिहेवियर बांबोळीच्या कंत्राटाचेर आशिल्ल्या कामगारांनी पणजे आझाद मैदानाचेर मोर्चा काडलो. वट्ट 9 वर्सां काम करून ह्या कामगारांक अचकीत सरकारान बेरोजगार केल्ल्या कारणान हो मोर्चा काडिल्लो. ह्या वेळार विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो, काँग्रेस गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार आनी हेर काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी हाजेरी लावन आमी ह्या कामगारांक तेंको दितले तशेंच सोमारा मुख्यमंत्री आनी भलायकी मंत्र्याची भेट घेवन तांचे हक्क तांकां मेळोवन दितलो अशें आश्वासन मायकल लोबोन दिलां. Take up this issue with the government of the day. I will personally meet Health Minister. First, let them make a letter, their representation that they should be made fixed. They are demanding after 9 years, they are being told to stay at home. 9 वर्सांनी तांकां घरा राव म्हणून सांगलां. आतां तेणी कोविड टायमारूय काम केलां, सगळे ऑड टायमार तेणी काम केलां. ते कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस आसले 9 वर्सां. तेंचो कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू जायत आसलो, सारकें न्हू? आतां कॉन्ट्रॅक्टा वयले काडले आनी उडयले. आमचें म्हणणें कितें आहा, आयज तांकां काडला आनीक आतां कितकेच लोक कॉन्ट्रॅक्टाचेर आहा. प्रत्येक मनशाक जर तर अशें कॉन्ट्रॅक्टा वयले काडले जाल्यार तेणी करप कितें? तूं फाल्यांच्यान कामाक येयनाका, तूं घरा. म्हाका दिसता तांकां जस्टीस मेळपाची गरज आहा. आयज गुड फ्रायडे. गुड फ्रायडेक ब्लॅक फ्रायडे, होली फ्रायडे, ग्रेट फ्रायडे वा इस्टर फ्रायडे लेगीत म्हणटात. पवित्र शुक्रार म्हळ्यार क्रिस्तांवां खातीर खूब म्हत्वाचो. ह्या दिसा जेजू क्रिस्ताक खुरिसाचेर खिळ्यांनी चडयल्लो आनी ह्याच दिसा म्हळ्यार पास्काच्या फेस्ता पयलीं जेजू संवसाराक अंतरलेलो अशेंय मानतात. ह्या दिसा क्रिस्तांव भाव उपास पाळटात आनी दनपारच्या 12 ते 3 मेरेन खासा 3 hours एगोनी प्रेयर जाता.
गोयच्या भुमिपुत्रांक मुंदकार म्हण आपूण कशिल्ल्या जमनीचो आनी आपूण राविल्ल्या जाग्याचो हक्क मेळपाक वर्सां हाल सोंसचे पडटा. आयिल्लो येणावळ मंत्री बेगीन केशी सोंपोवपाचें उतर दिता, मात कळाव तितलोच लागता. भूमिपुत्र गोंयकारांक मुनकार आनी तांच्या जाग्यांचेर हक्क मेळना. कितलींशींच वर्सां मुनकारांक कश्ट काडचे पडटात. मुनकारांनी नामांतरणाच्यो मेळून 16,000 सुमार केशी मामलेदाराच्या कचेऱ्यांनी हुमकळून पडल्यात. नवो येणावळ मंत्री बाबूश मोन्सेरातान हुमकळून उरिल्ल्यो केशी बेगीनूच निकालात काडपाचें उतर दिलां. हाचे फुडें तारीख पे तारीख दिवचे ना अशें बाबूश म्हणटा. हे आमचे ऑनरेबल रेव्हेन्यू मिनिस्टरान बाबूश मोन्सेरात हांवें सांगलां ते मुणकार केस आपण क्लियर करता म्हणून 6 म्हयन्या भितर. हें बरें स्टेप. पूण सांगपा म्हळ्यार तो कितको करतलो तें आमकां कांय खबर ना. 2021 उच्च न्यायालयान हुमकळून उरिल्ल्या मुनकार केशी विशीं हुस्को उक्तायल्लो. मात तरीकय परिस्थिती सुदरूंक ना. मात केशी हुमकळून उरतात तरी कित्याक? केशी झगडपी कांय याचिकादारांनी सांगिल्ल्या प्रमाण दिल्ल्या तारखेर मामलेदार आसना. कितलेशेच फावटी इलेक्शन ड्युटी खातीर 2-3 म्हयने केशी फुडें धुकलतात. त्या भायर कितलेशेच फावट मामलेदार पणजे बसके खातीर गेल्ल्यान केशी फुडें धुकलतात. हे आमचे एक्सपिरियन्स प्रमाणे कोर्टां ते मामलादार आहाय ते डेट दियत रावताय. कोण इलेक्शन ड्युटी आहा, कोण हिंगा आहा, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लेम आहा, ते केस पळय आहा त्या दिसा आनी डेट पडटाय. ताका एक स्पेशल मामलादार आसपा जाय हेच केस डिसायड करपा. ताका आनी इलेक्शन ड्युटीक घालप ना. हे पळय डेट फिक्स कर दिता ते हांव सजेस्ट करूंक सोदतां. गोंयभरच्यान 2-3 बशी बदलून लोक केशीक मामलेदारांच्या कचेरेंत येतात. पूण तांकां सुनावणी फुडें धुकलिल्ल्यान परत वचचें पडटा. आतां हे लोकांक खरीच थाकाय मेळटली काय नव्या सरकाराचें परत एक नवें आश्वासन हे येता ती वर्सांत सांगतली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोयच्या मातयेन पिकपी भाजी म्हळ्यार बेणो, चिटकी आनी हिरवे मिरसांगेची परदेशांत निर्यात करपाची तयारी राज्य फलोत्पादन मंडळान सुरू केल्या. राज्यांतल्या शेतकारां कडल्यान फलोत्पादन महामंडळाक ह्या 3 भाज्यांची व्हडा प्रमाणात पुरवण जाल्ल्यान राज्यांत सगळ्या जाग्यांचेर ही भाजी पावयल्या उपरांत उरिल्ली भाजी कर्नाटकांत धाडटात. पूण आतां त्यो फकत कर्नाटकांतूच न्हय जाल्यार हाचे फुडें गोंयच्यो भाजयो भारता भायर निर्यात करपाचो महामंडळाचो विचार आसा. गोंयच्या शेतकारांक चडांत चड फायदो जावचो हीच मोख दवरून हें पावल उखलपाचें थारायलां. बेरेस्तारा खलसा सिर्जना दीस खलस पंत स्थापना दिसा बैसाकी निमतान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान बेतींतल्या गुरुद्वाराक भेट दिली आनी थंयच्या लंगरात बसून प्रसाद घेतलो. ह्या वेळार गोंयचो नवो पुलीस महासंचालक जसपाल सिंग हाणें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांचो शाल घालून भोवमान केलो. बेरेस्तारा एकाय दुयेंतीक मरण येवंक ना. दुयेंती मेळपाचें प्रमाण फाटल्या कितले दिसाच्यान उणेंच आसा. बेरेस्तारा 325 चांचण्या उपरांत एक दुयेंती मेळ्ळो जाल्यार 3 दुयेंती बरे जाले. दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण मात 98.43% आसा. आतां मेरेन कोरोनाचे 2,45,351 दुयेंती मेळ्ळ्यात. हातूंतले 2,41,503 दुयेंती बरे जाल्ल्यान 16 सक्रीय दुयेंती आसात. आतां मेरेन 1,90,249 दुयेंती घरा आयसोलेशनांत रावले जाल्यार नवो एकूय दुयेंती उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल जावंक ना. वास्को श्री दामोदर साई सेवा मंडळा वतीन सांगोळडा मरड हांगा श्री राष्ट्रोई साई मंदिरान आयज फांतोडेचेर पदयात्रा काडली. वर्स पद्दती प्रमाण सांगोळडा श्री राष्ट्रोई साई मंदिराचो वर्धापन दीस मनयलो.
अखिल गोमंतक साई सेवा मंडळाचे अध्यक्ष वज्रदार कलंगुटकर हांच्या मार्गदर्शनाखाला श्री दामोदर साई सेवा मंडळा वतीन दर वर्सा प्रमाण पदयात्रेचे आयोजन केल्ले. ह्या वर्सा आयज बेरेस्तारा फातोडेच्या 5 वरांचेर आरती जातकीच श्री साईबाबा मंदिर वास्को टुरिस्ट टॅक्सी स्टँडा कडल्यान पदयात्रेक सुरवात जाली. वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकर आनी मोरगांवचे आमदार संकल्प मामोणकर हांकां आरती करपाचो मान मेळ्ळो आनी उपरांत दोगांनी पालखेक खान मारून ह्या पदयात्रेक सुरवात केली. बाबा आमच्या अशें एक दैवत आसा जाका भारतभर लोक मानतात आनी ताचीच आज ही पदयात्रा आज वता. गेल्या 2 वर्सां कोविडा खातीर खंय तरी खंड पडलो, म्हणून भक्तांची आज गर्दी पळयल्यार अशें दिसता की परत एकदां सुरू जावन सगळे उत्साहान सगळे साईबाबाचे सांगोळड्या दर्शनाक उत्सूक आसा. तशेंच पदयात्रा करपाकूय खूब उत्सूक आसा. आणि 2 वर्साच्या गॅपान ही सुरवात जाल्या आणि खूब व्हडल्या संख्येन साई सेवक हांगा येयल्ले आसा आणि बाबान पदयात्रा बरे भशेन करची, सगळ्यांक बरे भशेन पावोवचें हांगा परत सगळ्यांक सुख जाय ही पदयात्रा करची आणि दोन्ही आमदार आयज वांगडा आसा आणि सगळ्यांक ही बरी वयची पदयात्रा आणि इतलेंच मागता. जय साईराम. मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगे वाठारांतल्या नृत्य पंगडाची भेट घेवन परबी दिली. ह्या वेळार जिल्लो पंचायत वांगडी सुरेश केपेकार हाजीर आशिल्ले. सांगेच्या नृत्य पंगडान हरिद्वार हांगासर जाल्ले राष्ट्रीय नृत्य सर्तीन भांगरा पदक जिखले. सांगेची पंगडाची ही कामगिरी आमचे खातीर अभिमानाची गजाल आशिल्ल्याचे सुभाष फळदेसायान ह्या वेळार सांगले. आयज आमी हांगा जमले आसात. आमचेच ह्या गांवचो सांगेचो सुपुत्र जाणी डान्स अकॅडमी सुरू केल्ली आसा आणि ताच्या ह्या ट्रुपान एक नॅशनल लेवल हरिद्वार म्हणटा थंय वचून कमलेश पटेल हांणी ऑर्गनायज केल्ले डान्स अँड स्पोर्ट्स ऑर्गनायझेशन एक नॅशनल चॅम्पियनशीप ताणें मेळयल्ली आसा. आनीक ते ताजो डान्स इव्हेंट जो आसा तो ताका गोल्ड मेडल मेळ्ळा. ही संपूर्ण गोंयकारां खातीर एक उमेदीची गजाल आनी विशेष करून हो सगळे जे केप्यां बार्शे वाठारांतल्या लोकांचो उदकाचो प्रश्न सोडोवपा खातीर सौर उर्जेर आदारीत यंत्रणा बसयल्या. ह्या यंत्रणेची आदलो उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकारान बेरेस्तारा पळोवणी केली. लायट नासली जाल्यार ह्या सौर उर्जेचेर आदारीत यंत्रणेचो वापर करून लोकांक उदक मेळटलें. थळाव्या लोकांची उदकाची गरज भागोवपा खातीर जायकांची पायपलायन आसा, पूण लायट गेलीच जाल्यार कितें करप होवूय प्रश्न आशिल्लो. देखून सौर उर्जेचेर चलपी यंत्रणा बसोवन होवूय प्रश्न सुटावो केल्ल्याचे बाबू कवळेकार सांगता. आज एक आमकां बरी खुशी भोगता की सुरवात करता आसतना आनी पाणी करता आसतना जे सोलर एनर्जी जेची आमी सुरवात केल्ली पयली आनी कंप्लीट केल्लें की ताका ह्या भागांनी जेन्ना जैकाची लायन म्हणून तूं बार्शी गांवांक हाडल्या, बार्शी गांव जावं बाळ्ळी गांवाचो कांय भाग, बेलवड्या खड्डे आनी बार्शीचे सगळे वाडे हांगा 35 कोटीची आमी लायन पयलींच हाडली आसात. ती लायन घालून सगळी कंप्लीट जाल्या. फक्त कनेक्शन दिवन लायन चार्ज सुद्दां केल्या, उदक सोडपाचें उरलेलें आसा. पूण ती लायन जी आसा ती 35 कोटीची लायन जी जैका ती आमी घालून कंप्लीट केल्ली आसा. पूण तेजे भायर सोलर एनर्जींतल्यान 37.5 लाखाची आमी आनी हांगा सोलराचे 7 कडेन प्रोविजन केलां, जेणे करून केन्नाय ही 35 कोटीची लायन घातले उपरांत सुद्दां जेन्ना केन्ना लायट वयता आनी कितें जाता तेन्ना लोकांक त्रास जावचो न्ही, लोक उदका पासून वंचीत रावची न्हू, म्हणून प्रिकॉशन म्हणून ती लायन आसतना सुद्दां सोलर एनर्जी हेतूंतल्यान आमी आनी प्रोविजन केलां, जेणे करून 7 कडेन हे एक लायिल्लें आसा. सेंट एलिझाबेथ हायस्कूल पोमोर्फा हांगासर कुणय आनी रावंड टेबल इंडिया अंतर्गत स्मार्ट क्लासीच्या उक्तावण जालां. P&G कुणयचो वेवस्थापक गौरव चतुर्वेदी हांच्या हस्तुकी हे उक्तावण जालें. ह्या वेळार बेळगांव रावंड टेबल 169 चे अध्यक्ष विनायक मंगळवादे आनी अंकेश जैन, रावंड टेबल इंडिया हुबली नायट्स RT 178 तशेंच पोमोर्फा हायस्कुलाचे मुख्याध्यापिका आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या विशेष वर्गांत भुरग्यांचो शैक्षणीक गरजो पुराय जावंक शकतात आनी भुरग्यांचो शिक्षणाचो दर्जो सुद्दां वाडपाक मजत जातली अशेंय तांच्यांनी सांगलें.
शिरगांवच्या लयराई देवीची होमखंड जात्रा 5 मेक जातली आणि उपरांत 5 दीस कौलाचो उत्सव जातलो. ह्या उत्सवा खातीर देवस्थानाच्या समितीन तयारीक सुरवात केला. हजारांनी भाविक हे जात्रेक येता. लाखांनी 2-5 दीस व्रत करतात. जात्रेक लाखांनी रुपयांची उलाढाल जाता. भारतीय संविधानाचो शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर भीमराव म्हळ्यार बाबासाहेब आंबेडकर हांची 131वी जयंती पुराय गोंयान व्हडा उमेदीन मनयली. गोंयच्या साबार वाठारांनी बाबासाहेबाच्या जयंती निमतान पुतळ्याक हार फुलां ओंपली. पुराय भारताक संविधान दिवपी बाबासाहेब आंबेडकरांची 14 एप्रिलाक जयंती. बाबासाहेबान जातीच्या शिमेंतल्यान भायर सरून वेगवेगळ्या समाजांतल्या लोकां मदलो भेदभाव कमी करपाचो यत्न केलो. ह्याच सगळ्यांची याद तिगोवन दवरपाक गोंयच्या साबार वाठारांनी व्हडा उमेदीन बाबासाहेबांची जयंती मनयली. कुडचड्याक भौशीक बांदकाम खात्याचो मंत्री निलेश काब्राल हांणी आंबेडकराच्या स्मारकाक आर्गां ओंपली. आमी सगळे एक हे म्हत्वाची गोश्ट बाबासाहेब आंबेडकरान सांगलेले. तितून भितर ऊंच नीच जात पात हे कांय नाशिल्लें. आनी जे कॉन्स्टिट्यूशन जसो हांव आमदार जाल्लो आसा मंत्री आसा आनी हे कॉन्स्टिट्यूशन बरोवपी बाबासाहेब आंबेडकरान म्हाका दिसता देशानूच न्ही आख्खे जगान तेणें आपणाचो खंय तरी एक शिक्को मारून दिल्लो आसा की भारत राष्ट्राचें कॉन्स्टिट्यूशन इतलें बरें बरयल्लें आसा की बाकीचे देश ताका मानतात. दिवचले वाठारात राष्ट्रोळी सांस्कृतीक मंडळाच्या जोर पालवान स्मारक समिती मनयल्या आंबेडकराच्या जयंती सुवाळ्याक दोतोर चंद्रकांत शेटये आनी प्रेमेन शेट हांणी हाजेरी लायली. तशेंच फोंड्या म्हापशा ह्याय वाठारांनी आंबेडकरांची जयंती व्हडा उमेदीन मनयली. आंबेडकरान पुराय देशाक दिल्ली सर्व धर्म समभावाची शिकवण लोकांनी मतींत धरचीच, तशेंच ती आपल्या जिणे भितर आसपावची होच हेत धरून पुराय गोंय बाबासाहेबांची तांच्या जयंती दिसा याद काडटा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मॉन्डी थर्सडे क्रिस्तांव भाव हो सप्तक पवित्र सप्तक म्हूण मनयतात. मॉन्डी थर्सडेक होली थर्सडे लेगीत म्हणटात. पास्कांच्या फेस्ताची सुरवात ह्या दिसाच्यान जाता अशें म्हणटात. मॉन्डी थर्सडेचे आनी एक खाशेलें म्हटल्यार हॉट क्रॉस बन्स. हॉट क्रॉस बन म्हळ्यार खुर्साची आकृत आशिल्लो गोड पाव. हो पाव घेवपाक लोकांची गर्दी पडटा. ह्या पावाचेर आशिल्ली खुर्साची आकृत म्हळ्यार जेजूक खुर्सार खिळ्यांनी चडयल्ल्याची निशाणी. ह्या पावांत आशिल्ले वेगवेगळे मसाले म्हळ्यार जेजूच्या कुडीक पुरताना लायिल्ले पदार्थ आनी अशें मानतात की गूड फ्रायडे वा पवित्र शुक्रारा भाजिल्ले केन्नाच बेळशेनात अशी भाविकांची श्रद्धा आसा.
आयचे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.